देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मातेवाचो 20 वोळ 16 ते 23. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, आयकात, ल्हानग्या मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपा पोरी चतूर तोरी पारव्या पोरी सादे जायात. मनशां आतांय शिडूक रावात, ते तुमकां दोन सोबेन व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोण मारतले. म्हजे पासत राजा पातशां सोरशीं ताच्या आनी ओन बावरत्याच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां दवरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां तें गोडेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशीं उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक दवरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून ताचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत ती रावत तोच तारण जोडटलो. एका नोगरान तुमकां धुमाळो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नोगरान पडून वचत. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोगरां तुमी भोंवून सोंपोवचे नात. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजूच्या मोळ्यान वावर कोत्ताना जेजून धाडलेलो शारोती पवित्र आत्मो तांच्या सांगाता आसतलो. कितें उलोवचें तें मनशाचें जाणवायेन न्हय, पूण दैवीक जाणवायेन तो उलयतलो. कारण मनशाची चिंतना देवाच्यो चिंतना न्हय. मनीस चिंता तसो देव चिंतिना. देखून आत्म्याच्या प्रेरणान हो देवाचो वावर चलता. आमेन.